सुरवातीक आमी गीत गावया 829 सर्वेस्पराच्या मंदिरांत. Sorvesporaccia mondira, amondan bito soruya. Riso aiso amci porbezo, nove kitro zungauya. Suram cetale tai koru, sonto sanula soruya. Ushin boru. Levak vorvik moj mau, mirotorin diuja. Aleluja, 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 बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बाबाचेर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आज आख्खी पवित्र सभा खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी बरोवन त्रिएक देवाक वाखाणटा. कित्याक आज आमच्या गोंयच्या महाभ्रांतपंथाच्या आसकारण्याची सांत जुजे वाजाची दोबाजीक परब आमी समोरमता. आमचेशी राव ह्या गवंडीक वर्साचो हो विशय मनान दवरून आयचे खेरीत भावार्थाचे समोरमणेक विचून काडला तो विशय तुका जेजू खोलायेन अणभवून सांत जुजे वाजाचे देखीन उर्बेवून गोवाय जावंक आमचेशी राव. सांत जुजे वाजान जेजूक वळखलो, खोलायेन ताका अणभवलो, आपल्या बागेवून जिवितांतल्यान हो मेवलोलो अणभव जियेलो, दुसऱ्यांकूय तो वांटलो आनी हे तरेन जेजूचो उर्बेवून गोवाय जालो. ह्याच जेजू अणभवांतल्यान क्रिस्ती जिविताचे गोवाय आमी जावंक ह्या मिसा भेटेन कृपा मागून संतोशान ही दोबाजीक परब समोरमुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. हाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आणि सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सोरपोदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो सगळ्यां विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दारूंक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्यान सदांच सांकवार मुरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somjaka kutko, somjaka kutko, kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, kakutko. Somjaka klutko, somjaka klutko, kaklutko. Moj mateva, usorgi ani
तुका तीन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. महिमा देवा ओ स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इस्त्या संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्त बाबाच्या एकट्या स्तोत्रा. सोम्या देवा देवाची शी तू संसाराची पाप खाताय आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी ऐकून घे. महिमा देवा ओ स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इस्त्या संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमा जेजू ख्रिस्ता. Eklos tu powi, eklos tu ishmo, eklos tu parmishmo. महिमा देवा ओ स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इस्त्या संसारी. प्रार्थूया. आजच्या दिसा आपलो वाडदीस समारंभ था डायलन या खातीर आमी मागता देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालूं आनी सगल्या देण्यान कृपेन भरूंक तांचे पासत भेटेन आमी मागता. सर पदवेदार देवा भगवंत जुजेबाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजच्या शिमापुर्यान परसो लायले. तुज्या चाकरान देवाचें उतर परगटलेलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलेले तुजे परजेचेर दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावात ओदीक ओदीक वाडय आनी शिववर्तमानाचे विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरमायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरमायास हिलकाचो पूत यादनीक गोराण्यांतलो आनोनीत शारांतलो बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सोरेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आदारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकलो. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांवूय एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांवें तुका धाडटां ताचीशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय सांग. ताका भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजी सवय हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पोर. ताणें सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय ही म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक उडोवंक इबाडूंक आनी बोस करूंक नव्यान बांदूंक आनी ओपूंक सगल्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आयज हांवें तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया.
जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताची याज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस बागी. ताची सोसोत प्रितुमीचेर बोलशीत जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशांचो संतोष सोदो जबाब सर्वे. ताच्या गोरांत दोंत आनी गिरेस्काय. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखतलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरजोळटलो, कित्याक तो कोनवाली दोयाल काळजाचो आनी शेगुनी जबाब. बरो मनीस दोया करून उश्णें दिता. प्रमाणीक मनीस तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस केदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो न्हीद काळाक जबाब. भाग्यवन पावलून कोरीतकारांक बरयले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगळ्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जालो. समृद्धी काल आसलेल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव समृद्धी काल ना तरूय समृद्धी काल आसलेल्या परी जालो. तशेंच समृद्धी विरेत आसा तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचे समृद्धी विरेत ना आनी क्रिस्ताचे समृद्धी काल आसा तरी समृद्धी विरे आसलेल्या परी जालो. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sobespo, soy 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 sobespo, soy 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 Uttor moja devache moja jivache Soy Sorvespora, soy 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 Sorvespora, soy 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 Sorvespora, soy 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 Sorvespora, soy 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सुम्या. सुमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोकरांत आनी ते स्वादेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मुळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय धरात. बोक्षें वो बुथी वो वाडो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडके नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सोंश्यात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फाव आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात तर वावराड्यांक आपलो मुशारा फावो. घरां घरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोंगरांत भितर सोंश्यात आनी ती तुमकां येवकार दिली जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात.
तुवें आसतीत ते वायटकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या भयणी बाबूनो, आयज जशें आमी आयकलां भाग्यवंत जुजे वाज हाची दोबाजीक परब आमी सबरमता. आनी खरें म्हणल्यार भाग्यवंत जुजे वाज जंय आमकां गोंयकारांक एक व्हडलें वर जाल्यार आमकां चोण एकल्याक एक देखीवंत नामणो तो जाता. भयणी बाबूनो, आमकां जवळ एकल्याक एक भाशेन मिशनर जावंक देवान वेंचून काडल्यात आनी मिशनरी कार्य आपल्या जिवितांतल्यान भाग्यवंत जुजे वाज जियेलो. एक मिशनर घेवन काय पयली सुवातेर एक मिशनर जो देवाच्या अनुभवान वाडलेलो. बाबीणेनो, भाग्यवंत जुजे वाजाच्या जिवितान आमी पळयता ताणें ताचो तो देवाच्या अनुभवान एके भाशेन जाय तो गिरेस्त जाल्लो. देवाचो अनुभव आपल्या जिवितान ताणें आपणायलो आनी ह्या अनुभवान एके भाशेन दिसा दिसा अदिकूय वाडूंक तो वावुरतालो. बाबीणेनो, हो देवाचो अनुभव खंयच्यान ताका मेळ्ळो काय? दुबाबेरेंत भक्तिवंत जिवितान सुरवात कुटुंबान जाली. कुटुंबान जियेतना देड म्हणटाले ताका ल्हान धाकटुलो सांत कसो म्हणटाले, कित्याक ताच्या आपल्या जिवितान ताणें पयली सुवातेर देवाक पयलो जागो दिलो आनी देव आपल्या जिवितान आपणाक करूंक आपयता तें करूंक ताचें पयलें आनी वयलें कार्य आसलें. बाबीणेनो, कुटुंबान जियेतना थोडी मागण्यांत एकठांय रावन आनी ल्हान भुरगो कसो वाडटना मागण्याक आपल्या जिवितान पयलो जागो ताणें दिलो. हेंच बरेपण ताच्या जिवितानूय उरलें. सांगतात पास्कोल सांगता जो ताच्या बरोबर श्रीलंकेन वावर करतालो, एक व्हडलो पळय कसो वतालो, तो सोपुताकाल सांगता ताणें खंय जेन्ना मिसाची बॅट समोर थाना जायते पावटी ताका पळयला तो एके भाशेन वयर उरतालो. He was raised in ecstasy. इतले मागण्यान गुल्ल जाल्लो आसलो. बाबीणेनो, देवाच्या संबंधान आनी अनुभवान अदीक वाडूंक ताणें दिसान दीस अदीक प्रयत्न केलो. आमी देवान आमकांय जण एकल्याक मिशनर जावंक आपयल्यात. घोडे दुसऱ्या देशांनी वचूंक न्हय, दुसऱ्या पयस शारांनी वचूंक न्हय, पूण जंय आमी आसा, जंय आमी जियेता, जंय आमी भोंवता थंय आमी मिशनर जावंक. आनी बाबीणेनो, हें कार्य करूंक पयले सुवातेर देवाच्या अनुभवान आमी वाडूंक जाय. देवाच्या अनुभवान वाडूंक आमकां एके भाशेन मागणें एक जावन आसा कितें उपाय, जंय आमी देवाचो अनुभव घेवंक देवाक आमी लागीं सोदता, देवाची उलोवंक खोलायेन घेवंक, देवाच्या संबंधान वाडूंक आमी थंय वावुरता. देवाचें उतर आमकां एके भाशेन ही वाट दाखय आनी ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या जिविताची पावलां रोवन हो अनुभव अदीक आनी अदीक वाडोवंक दिसा दिसपटी आमी प्रयत्न करची गरज. दुसरे सुवातेर बाबीणेनो, जो मनीस देवाच्या अनुभवान वाडटा तो आपल्या जिवितांतल्यान एके भाशेन हें बरेपण दुसऱ्यांक दाखोळ करता. आनी तें आमी भाग्यवंत जुजे वाजाच्या जिवितान पळयता. ताणें एके भाशेन जें आपणायलें, जें ताका फावो जालें तें ताणें एके भाशेन आपणाकूच म्हणून दवरलें ना, पूण दुसऱ्याच्या जिवितान बरेपण वांटूंक हो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक एक भाशेन तो वावुरलो. कॅन्डीच्या शारान एक भाशेन श्रीलंकेच्या देशान वावर करतना जायतें बरेपण दुसऱ्यांक ताणें दिलें. जावं कोणाचें कुटुंब एके भाशेन स्पल्ले आसले, सांडलेले आसले, एके भाशेन जे लग्न संस्कारांत वांकडिलोण आसले तांकां नव्यान परत हाडूंक, तांकां एके भाशेन मोगाच्या बांदपासान बांदून हाडूंक जायते प्रयत्न ताणें केले. जो एक भाशेन हे पिड्यान कश्टवताले तांकां
सगल्यांक बरेपण दिवंक एक भाशेन तो वावुरलो आनी ह्या पिडेवंतांक तांकां एक दोतोर नर्स कसो जावन तांकां हे उजवाड तांच्या जिवितान उजवाड आनी भलायकी तांकां हाडूंक एक भाशेन प्रयत्न केलो जे कोण हे पिडेन मरोन वेताले तांकां पुरूंक आपुणूच एक पेदो कसो तांकां फूड काडून तांकां हे निमाणे घरांतल्यान बरेपण ताणें फावो केलें भाव भयणांनो जायते आपल्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान एके भाशेन जायत्या आडकोळ्यांक फुडो करून ताणें हे देवाचे उतराचे परगोटणेन जो आपणे घेतलेलो अनुभव दुसऱ्यांक ताणें फावो केलो पण बाबूनो आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान हे भाशेन होच अनुभव आमी दिवंक वावरुया आजच्या वेळार आमी पळयता सदेश जरमेस्वेदाक देवान वेचून काडलो आनी तो ताका विद्या म्हणटा तुका हांवें आपयला आनी तुका संस्कारला कितें करूंक हें कार्य तुज्या हातान जें हांव दिता तें तुवें एके भाशेन जिवंक जो ह्या अनुभवान वाडून बरेपण दुसऱ्यांक तुवें तें दिवंक आनी हे कार्यांत ताचेर पातयेवन ताणें फुडें वचूंक आपयला दुसऱ्या वाचपान बघून पावलो म्हणटा आपूण हे जो अनुभव देवाचो घेतला तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो आनी खातीर म्हणटा सोगटांक हांव सगोट जालो आयच्या शिव वर्तमानान जेजून आपल्या शिसांक वेचून काडले आनी तांकां तो पाठयता दोगांक एके भाशेन तो धाडटा हे देवाचे उतर परगटूंक आनी हे वरवीं शिव वर्तमानाचे गोवाय जिवितांतल्यान ते जावंक बाबा न्हू हेच गोवायकी दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितांतल्यान आमी दिवंक आमकांय हे भाशेन कृपा आनी बोळ फावो कर म्हूण हे भेटेंत मागुया सगळे आमी भिरावया आनी वेळार आमचो बाबा सगळे आमी संगतान आनी कास्तड्यान उचारुया सदमान थाले बाग देवा सोरपविदार बाबाक स्वर्गार आनी पितमेच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो आंखवार मळीताय चलमलो पावस पडला ताणें गोश्त सुचले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलान ताका लिखी पिलो तो मेला मोदे देवलो तिसऱ्या दिसा नेण्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय थंय तांची मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो सदमान धा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण ससनाचे जिवीत आमेन आनी बाबा आनी वेळार आमचे जनकल्याची गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी जेजूचो खोल अनुभव घेवंक आनी त्या अनुभवांतल्यान ताणें आपले पोरचेची सेवा करून जेजूचे उर्बेवंत गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया Mogar Bapa Doya di sancerca Viswasa kele Amche magniyai आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरचेची सेवा करतना धर्मा विशीं कसल्योच आडकोळी घालिना जावंक पूण सगल्यांक आपलो दोन पाळूंक सोंपेपणां तांणी दिल्या पुरो म्हूण मागतना गोंयांत विधानसभेच्या वेंचणुकेंतल्यान बरो आनी नितळ सरकार आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया Mogar Bapa Doya di sancerca Viswasa kele Amche magniyai सांज जुजेबाज आमचे दिओसिसीच्या आस्काऱ्याची दबाजीक परब आयज
पाळटाना ताचे मजतीन आमचे दिवसेचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद दिवंक आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमचेशी राव मनान गळोवन जेजूकूच आमचे मदें दवरून ही दिवसेज भावार्थाचो आनी मोगाचो उर्बेभरीत समुदाय जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Mogal Baba, doyalisam circa, visvasan kele, amche magriya. जुजेबाजाक सांत म्हूण परगोटल्यार 8 वर्सां बसतात. दिनवाशी काळजान दियोसिजींत आनी खेरीत भाशेन सांकवाळे सांतुरिनीन चलतल्या आत्मीक कार्यावळी वरवीं आमचें देवसांव ताचें देवसांव चोडत वाडत वचूं म्हूण मागतना मानदेवन पाद आग्नेलाक आमच्या गोंयच्या पुताकूय बेगूनच सांतांचो मान फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. Mogal Baba, doyalisam circa, visvasan kele, amche magriya. बोधर बापा आमची केलीत मागणी ह्या वेळार तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया ना आमचे लागीं गायनाचो अंक C25. म्हज्या भयणी बाबाने आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता दसरे जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र शुभेच्छा दावाक सविस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा भाग्यान तुजे वाजाच्या परबे दिसा तुका ह्या वेदीचेर भेटयत हांव त्या बलिदानांत आमच्या सुम्या जेजूच्या कोश्टा मरणांनी आमी समोरंत हांव. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बरी जावच्याक त्याच सुम्या जेजूचो पाटलाव करून आमच्या दिसा दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्टा मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवंक ताचे सारकें जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता.
सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. Oyosze ami korum fawo. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व दान जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आमच्या सोनेकल्याच्या फायद आसूं. भगवन तुजे वास तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिबीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. परस्न पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खावच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कुळात. Bavataso Gutsamurya. Sumia Jesu ami hondo kata ani ekasi tle pieta itle pauti tu oi povani su ami tuche mono porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेडे आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस दवरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसुलीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी केरी पुण्या आयज आपलो वाडदीस समारंभ डायरेल ह्या तरणाट्याचेर तुजो कितें आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन जुजे तुजे पोती बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेळ पदवासो बागेन दांतन बागेन दोम दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सडवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरोबरच्यान उतरेकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकडीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येथान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेवण गायनाचो अंक D37.
राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे सर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी भुरगे सोयत बायलो दादले दोनीचा कोलान व्हडले बरे वायट आसा तितले भुरगे सोयत बायलो दादले दोनीचा कोलान व्हडले बरे वायट आसा तितले आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी भिकारी रस्त्या वयले कुडे तोटे बिलितले बादशायान आपोवन हाडले भिकारी रस्त्या वयले कुडे तोटे बिलितले बादशायान आपोवन हाडले आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी आगोस्तान सगळ्यांक धाडला उदक कसलीच करूंक ना दोर हाडूंक नाका निभा आगोस्तान सगळ्यांक धाडला उदक कसलीच करूंक ना दोर हाडूंक नाका निभा आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी शेतान कामां सोडून दुसरो वेपार सांडून हे सगळे कुशीन धरून हे शेतान कामां सोडून हे दुसरो वेपार सांडून हे सगळे कुशीन धरून आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी राजकुंवर पुतेवाचो मुनशा सैमान आयलोलो जेजू तारोग मनशाचो राजकुंवर पुतेवाचो मुनशा सैमान आयलोलो जेजू तारोग मनशाचो आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी आगोस्तान घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बसुया दादोसपणी बसुया दादोसपणी
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, खरो बाबात परगटूंक बागेन तुझे बाजान तामन आसलेल्या कोस्टा वावरान आपलो जीव जोरयलो. ताचे परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या दैवीक जेवणाच्या बळान आमकां त्याच बाबात तांतीर खोर आनी उतरांनी तशेंच कोन्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस खोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आमचे बसया. आजच्या मेसाची मांडावर केल्या वलंकिनी समुदायांतल्या ह्या सगळ्या भाव भयणांक आमी काळजून धान देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या सोनवाराक मेस करूंक मादर तेरेसा समुदाय आनी आयताराक SFX समुदाय. ह्या सुबानांत ह्या कुटुंबा खातीर मागतल्या ह्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांनी मेसांत वांटो घेवन तांणी वाचपा करची. सोमारा दीस इलारिन फेर्नांडीस ह्या कुटुंबा खातीर, मंगळारा दीस साल्वादोर फेर्नांडीस ह्या कुटुंबा खातीर, बुधवारा दीस जानुवारीस फेर्नांडीस ह्या कुटुंबा खातीर, ब्रेस्तारा दीस सिसिलिया फेर्नांडीस ह्या कुटुंबा खातीर, शुक्रारा दीस मान्युएल फेर्नांडीस ह्या कुटुंबा खातीर, सोनवारा दीस रेजिनाल्डो तकोस्ता ह्या कुटुंबा खातीर. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 14,395 रुपया. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन खेरीत आदार केला. एका बरे मागप्यान 1,000 रुपया तांकां आमी काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. 19 तारखेर बुधवारा दीस जासिंता दितोसा फेर्नांडीस हेचे पयले वर्साचो उडगास मीस सोकांचे जातले. बुधवारा दीस सांजे मेस आसचे ना. जाणी आमच्या पावलांक उजवाड ही पुस्तिका वेल्या आनी पयशे आजून दिवंक नासल्यार ह्या दिसांनी ऑफिसान हाडून दिवचे म्हूण मागता. दर म्हयन्याच्या निमाण्या आयताराक तरणाट्यां खातीर आमी मीस खेरीत जातले. ह्या म्हयन्यांत हे मीस जानेराचे 30 तारखेर 9:30 वाजता जातले. आवय बापाय लागीं मागता तुमच्या तरणाट्या भुरग्यांक तुमी ह्या मिसांत धाडची. आमची सगळीं जी युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आसात तांची जमात जातली आयज सकाळीं 9:30 वाजता. सगळ्या क्रिस्त मिनिस्टरांनी हाजीर जावचें म्हूण मागता. भाव भयणांनो, अशें तुमी आयकलां आनी जाणांत आनी फुडें कोवीड केसीस वाडत आसात. प्लस जाता तितली आमी कॉशन घेवंक वावुचें. मिसाक येता तेन्ना मास्क कंपल्सरी घालचें. तेच बरोबर सॅनिटायझर तुमी वापरचो. थंडी वो जोर आसा जाल्यार घरांतूच रावचें म्हूण खेरीत आमची विनंती. भायल्यानूय वताना हे भाशेन हे कायदे पाळूंक तुमी वावुचें. हे वरवीं आपल्याक आनी दुसऱ्याक भाशेन ह्या पिडेंतले वाठावंक आमी संदी आनी आदार दिवचो. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात. स्टॅनली पायस डिसोजा आंकवारपूत, आंतोनियो मारियो डिसोजा आनी एलायझा डिसोजा विठ्ठलदास आनी अनालिया जेनिवा ब्रेगांझा आंकवादू, आग्नेलो क्रूज जुदास ब्रेगांझा आनी लिफेथा वेचिनिया ब्रेगांझा आव्हान आंचना ही तांची तिसरी आनी निमणी चीट. तशेंच लग्न जावंक फुडें सरता ट्रॉय जोझफ फेर्नांडीस आंकवारपूत, थॉमस विलानो जोकीम फेर्नांडीस आनी आयरिस एर्नेस्टिना फेर्नांडीस गांवान कालांगूट.
आणि किंबली सुइझर फेर्नांडीस आंकवादू जानवरस फेर्नांडीस आणि सोफिया फेर्नांडीस विठ्ठलदास ही तांची दुसरी चीट. तशेंच लग्न जावंक फुडें सरता पिटर पॉल फेर्नांडीस आंकवादूत एंटनी फेर्नांडीस आणि लुइसा फेर्नांडीस पोर्नीर आणि वेलेंटी पिएदाद डिसोजा आंकवादू डॉमिनिक डिसोजा आणि मारिया डिसोजा पोर्नीर ही तांची दुसरी चीट. हाचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. आशीर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन ताचे खरे घोवायकी जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया जुजे वाजा आमच्या बावा गायनाचो अंक U35. Check.